तुमका खबर आसा कणगां खाल्ल्यार खंयचे फायदे जातात ते? तर पळयात कणगां खाल्ल्यार जातात हे फायदे। नमस्कार, हांव उषा जरावकर। भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टान येवकार। बाजारात आता वेगवेगळ्या प्रकाराची रंगाची कणगां मेळपाक लागल्यात। वालीची तांबडी आनी धवी कणगां, काटे कणगां आनी झाड कणगां बाजारात पळोवपाक मेळटात। वाली कणगां खावप भलायके खातीर खूब फायदेशीर। कणगांत तंतू, जीवनसत्वां आनी खनिजां हाचो उत्कृष्ट स्त्रोत। तातूंत एंटीऑक्सिडंट आसता जी मुक्त रेडिकल्साक लागून जावपी लुकसाणा पासून कुडीक राखण दिवपाक मदत करता। तशेंच ताचो ग्लायसेमिक इंडेक्स बटाट्याचे तुळेंत उणो आसा, जाका लागून रक्तांतली साकर नियंत्रणांत उरता। कणगांचे फायदे पळयात। हाडां खातीर फायदेशीर। कणगांत जीवनसत्व डी आसता जे हाडां घट्ट करपाक मदत करता। दांत, हाडां आनी कात मज्जातंतू हांची वाड आनी घट्ट करपा खातीर जीवनसत्वां गरजेची आसात। कणगां लोखणाचो बरो स्त्रोत। कणगांत लोखणाचें प्रमाण भरपूर आसता। कुडींत लोखणाचो उणाव जाल्यार उर्जा उणी जाता आनी ताचो परिणाम रोग प्रक्रिया शक्तीचेरूय जाता। अशा वेळार कणगां खाल्ल्यार लोखणाचो उणाव भरून काडपाक उपयोगी येता। रक्तांतली साकर उणी करता। कणगांत कॅरोसिनॉइड मेळटा जे रक्तांतली साकर नियंत्रीत करपाक मदत करता। त्याच वेळार तातूंत मेळपी जीवनसत्व बी तशें काळजाच्या दुयेंसाक फायदेशीर थारूंक शकता। मूत्रपिंडाक फायदेशीर। कणगां हो पोटॅशियमाचो बरो स्त्रोत मानतात जे तुमी मज्जा संस्था सुदारपाक मदत करतात। हाचेच वांगडा मूत्रपिंडीत निरोगी दवरपाकय ताचो म्हत्वाचो वांटो आसा। रोग प्रतिक्रिया शक्त वाडयता। कणगांतले जीवनसत्व ए रोग प्रतिक्रिया शक्त वाडयता। एक कणगी कुडीक 102% जीवनसत्व ए दिता। तशेंच रताळे आंतरकड्यांची भलायकी सांबाळटा, जाका लागून हानिकारक रोगजंतू आंतरकड्यांनी वचूंक दिना, ताका लागून रोग प्रतिक्रिया शक्त वाडटा। वजन उणें करपाक मदत करता। तंतूचे चड प्रमाण, उणें ग्लायसेमिक इंडेक्स आनी मंद पचन हाका लागून वजन उणें करपाक कणगां खावप बरें मानतात। कणगांत वजन उणें करपाक मदत करता। कणगां खाल्ल्यार बरोच वेळ पोट भरिल्लें उरता, हाका लागून बेगीन भूक लागना। देखून वजन उणें करपा खातीर कणगां खावपाचो सल्लो दितात। अश्यो आनीकय बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक, इंस्टा फॉलो करपाक विसरूं नाकात। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायट www.bhangarbuy.com।